एक ट्रेंडच झाला. बरो संबंध ना, अनैतिक संबंधच बरो संबंध ट्रेंड होय. त्या देखून गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नसताना कॉलेजीनी मर्याद ना, ते एक ट्रेंड. कितले दिसांक ते ट्रेंड. एक फावटी मान मर्याद होगडायल्या उपरांत ट्रेंडी ना, बरें जिवीत ना. कित्याक म्हाकाय दोस्ता काळजा भितर म्हज्या नवऱ्याक या बायलेक दोस्ता कितन करचें. आमी मात्र कांतारा म्हणची शेगुणाची सून म्हणून. मागीर शेगूण आयनात, गूण आयनात, कितें म्हणटात बरेपणी ना. त्या देखून तशेंच सुनेक मात्र सांगोंक जायना मायनी तशें जायचें, मायनी तशें जायचें, मावानी तशें जायचें, बापायनी तशें जायचें, आवयनी तशें जायचें. ते जाल्यार मात्र भुरगीं शेगुणाची जातात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं बागी. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां ताचे थंय व्हडल्यान आनी आमकां सोमेस्तांक जेजूच्या हातांत घाल्यान. आनी त्या देखून आमकां जेजूचें मांस खावन सस्नीक जिविताक तयार जावंक आनी सस्नीक जिवितांत एक जावचें भाग मेळ्ळां. आमी सोमेस्त त्या देखून ऋणी जाय देवाक आनी आमी उपकार बावडी जाय सदांय संतोश पावो जाय. त्या देखून आयच्या श्लोक तशेंच आसा, भुमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोबुटया, कित्याक ताच्या सोडवणेंत तुमकां वांटो मेळ्ळा. क्रिस्त मरिफात तुमकां सोमेस्तांक आमकां सोमेस्तांक देवान ताचे थंय व्हडल्यान. अशें आसता कशें देव ताचे थंय व्हरता म्हणल्या विशयांत आमी आयकूंक या समजोवंक प्रयत्न करया. एक दीस एक क्रिस्तांव पाद्र्या दिल्ली तावन लुधियाना वेच्या जनरल डब्यार बसलो. ट्रेनीर तिकेट काडूं ना अशीच जनरल तिकेट काडली आनी बसलो. थंय बसले उपरांत तो बायबल वाचून आसलो. अशें बायबल वाचता वाचता थोड्यांनी पळयलें हो बायबल वाचता क्रिस्तांव म्हणून. आनी ते सगळे ओट्टूक जाले आनी ताचो बायबल ओडून कान गेलो. ताणें पिंजलो आनी ट्रेनींतल्यान भायर उडयलो सगळो बायबल. अशें आसता त्याच ट्रेनीच्या पाट्र्यार सुसायड करीचे म्हणून एकलो क्रिस्तांव थंयसर आयिल्लो. आनी येता येता ताच्या काणसुलार तो पिंजल्ल्या बायबलाचो एक कुडको येवन लागलो. तो काण ताणें वाचलो. वाचतना तातूंत बरयल्लें, हांव सत, हांव वाट आनी हांव जिवीत म्हणून. एकच सणां तें वाचलें ताचें मोत परिवर्तन जालें संपूर्ण. आनी थंयसर मोरो जाय म्हणून आयिल्लो तो मनीस त्या उतरा विशयान नियाळूंक लागलो. ही खंयची उतरां आज मसर हांवें आयकल्ली नात. असली इतली आपुरबायची उतरां. हांव वाट, सत आनी जिवीत म्हणजे जिवीत हे दोळकोणें म्हणलें ना. हे कोणाचें खंयच्या बुकाचें म्हणून सोदून साबार जाणां कडेन इसारने लागशिल्ल्या एका प्लॅटफॉर्माक तो पावलो. ट्रेनीच्या प्लॅटफॉर्माक रेल्वे स्टेशनाक. थंय ताणें साबार जाणां कडेन इसारलें, कोणाकय कळीत नासलें. आखरेक ताका थंयसर एकलो क्रिस्तांव मेळ्ळो. पळया एका क्रिस्तांव मरिफात कितें बरें जाता पळया. ताणें म्हळें ही बायबलाची उतरां, पूण साबार जाणांक ती उतरां खंय आसात म्हणून आमच्या मदें कळीत आसचें ना. त्या देखून ती उतरां बायबलाची उतरां जुवांवच्या वांजलांतली तूं बायबल वाच, तुका मेळटली. आनी तुका चड समजोनी जाय जाल्यार इगर्जेक वचून पाद्र्या लागीं विचार म्हणालो. पळया डिरेक्शन करेक्ट दी जाय. आनी अशें तो गेलो, समजलो, ताका कळ्ळें जिवीत आसा. आनी पाद्र्यापान ताका कावन्सिलिंगाक धाडलें. कितें म्हळ्यार ताका बेश्टें जेवण दिल्यार पावना. ताका बेश्टें ताका बायबलांतली उतरां बायबल वाच म्हळ्यार पावना. सांगात ताका बरें करी जाय. पळया देवाचें उतर तशें ओडता. ताका बरें केलें, ताका कावन्सिलिंगाक धाडलें, ताका पाद्र्यापाच्या घरा दवरून ताका शुश्रूषा केली. आनी थोड्या दिसा उपरांत तो बरो जाल्या उपरांत ताका समजलें म्हाका निजाकी जिवीत दिवचें देवाच्या उतरान. आनी म्हाका निजाकी जिवीत दिवचें कोण देवाचो मनीस आसा ताणें मात्र. त्या देखून हांवें देवाच्या मनशा लागीं ये जाय, देवा थंय ये जाय म्हणून ताका समजलें. ताणें दोतोन शिकोवंक सुरू केली. 2 वर्सां दोतोन शिकल्या उपरांत जेजू विशयान समजल्या उपरांत ताणें बावतेजम घेतलो. आनी हेच्या पयल्या वचपांत तसलें एक सन्निवेश, तसलें तेजें गणीत आमच्या मुखार आसा. इथियोपियाचो एक इथियोपियाकार तो एक हिजडो आनी राणयेच्या
राणयेच्या दरबारांत ताका अधिकार आसलो पळया. व्हडलो मनीस, ल्हान मनीस न्ही तो, व्हडलो मनीस. आनी अशें त्या मनशा लागीं पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान फिलिपाक धाडल्या वेळार तो म्हणटा म्हाका कशें समजोवचें हें इस्रायलकारांचें देवाचें उतर म्हूण ताका कळीत ना. प्रवाद्यान बरयल्लो बूक, त्या देखून ह्या प्रवाद्यान बरयल्लें कितें म्हूण म्हाका कळीत ना. तूं म्हाका समजोवंक शकताय गी, या कोण म्हणी म्हाका सांगत गी सत. कितले जण मोगाच्या भाव भयणीनो हें सत आयकोंक राखोन आसात, पूण त्यो ऐन वेळार आमकां पवित्र आत्म्यान प्रेरण दितना आमी बरें काम केल्यार ते उतर आयकतात. ऐन वेळार जर आमी तांच्या आदाराक गेल्या तर, बरें केल्या तर, त्या देखून आमकां क्रिस्तचो संदेश मोग करूंक कारण इतलेंच त्या मोगा वरवीं मनीस देवा थंय एट्रॅक्ट जाता, आकर्शीत जाता. कित्याक तांकां कळटा हांगासर बरेंपण आसा म्हणून. त्या देखून पयल्या 300 वर्सांनी इगर्ज माता, ल्हान इगर्ज माता बेगीनच वाडली. कारण इतलेंच तांचे बरी मोग करतेलो दुसरो कोणूच नातुल्लो म्हणून प्लिनी द यंग एक हिस्टोरियन बरयता. तांचे बरी मोग करतेलो कोणूच नातुल्लो खंय. तांचो मोग पळयवन, तांचे बरेपण पळयवन, तांचो संतोष पळयवन, देवाक ताणें आनंदाची बोब मारची पळयवन लोक आकर्शीत जालो आनी देवा थंय आयलो. आनी सगळ्या युरोपांत, सगळ्या एशियाच्या थोड्या गांवांनी बेगीनच 300 वर्सां भितर थंयसर देवाची शुभ वार्ता प्रगट जाली आनी सगळ्यांनी देवाक स्विकार केलो. कारण इतलेंच थंय मोग आसलो. केदाळा इगर्ज मातेक स्वातंत्र्य मेळ्ळो 334 इसवेंत. थंयसर कॉन्स्टंटायनान क्रिस्तांवांक स्वातंत्र्य दिलो. त्या स्वातंत्र्य दिल्या मागीर आमी आळशी जाले. देवाचें उतर चड प्रचार करचें उणें जालें. सवकास आमचें जिवीत मोगात हांव सेल्फीश जालें आनी आमी आमच्याच राज्यांत, आमच्याच जिवितांत, आमच्याच संवसारांत आसा. आनी अशें आसतना हांगासर देवाचें उतर आमकां अपूर्बायन सांगता कशें एक मनीस देवा थंय येता आनी देवा थंय तो जियोंक शकता म्हणून आमकां आयच्या वांजेलांत अपूर्बायन सांगलां. पयल्यान पयलें मनशान कितें करी जाय. पयल्यान पयलें मनशान त्या इथियोप्या घरा बरी आयकोंक शिक जाय, मौनपणी आयकोंक शिक जाय. पूण आमकां आयकोंक नाका. एका हॉटेलांत वचून 2 घंटे बसोंक जाता, पूण इगर्जेंत 20 मिनटां सेरमाव या 10 मिनटां चड जाल्ले कुडले वाच पळोवचें या हेर जाता. आमकां आयकोंक नाका. कित्याक कशें देव आकर्शीत करूंक आशेता तशें सैतानी ताच्या सायडीक आकर्शीत करूंक आशेता, नासाच्या सायडीक व्हरूंक आशेता. आनी त्या देखून आमकां टेम्पटेशन्स सुरू जातात, ओडण्यो सुरू जातात. एका खाजाराक 2-2 घंटे 3-3 घंटे नासोंक जाता, पूण इगर्जेंत 1 घंटो बरो हें करन जेजू खातीर जियेवया म्हणून नाका. थंय मोबायल यूज करूंक जाय, घरा वेताना खाले व्हरचें म्हणून मार्केटीची लिस्ट करूंक जाय. थोडे फावटी साबार कामां जातात हांवें पळयल्यान. त्या देखून आमचें जिवीत आमच्याच खातीर मात्र जालां. तें संपूर्ण म्हज्या सोडवणे खातीरय जावंक ना. अशा परिस्थितींत आमी आसतना वी आर एक्चुअली रेबेलिंग अगेन्स्ट गॉड. कशें सादुसी फारुजी म्हजें संवसाराच्या बरेपणा खातीर दिवचें म्हजें मांस म्हणटना सगळे उपराटले, रागार जाले. कित्याक तांकां समजलें ना. तशें आमी थोडे फावटी आमच्याच संवसारांत आसून देवा विरोध उपराटता. आमकां कळना तें. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंता आमी मिसाक आयिल्ले कुडले या मागणें केल्ले कुडले बरी जाली हांव म्हणून ना. आमी पवित्र जावंक ना. आमी पवित्रपणाच्या वाटेन चलोंक ना. आमी पवित्र देवाच्या त्या पवित्रपणांत वांटेली जावंक ना. त्या देखून आमी सदांच बरेंच जावंक प्रयत्न करचें. तें पयलें जावन आसा, नॉट टू रेबेल अगेन्स्ट गॉड. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा ह्या कारणा पासून कोण तो बऱ्या रितीन बापाचें उतर आयकता आयच्या वांजेलान, कोण बापा तावन शिकता, बापाक कान दिवन ताचे तावन शिकता आनी तो हरी एकलो जेजू थंय येता. कित्याक म्हळ्यार बाप पवित्र आत्म्या मुखांत्र ताका बरी गिन्यान दिता, ताका बरी समजणी दिता कितें बरें कितें सत म्हणून. आनी तो मनीस जेजू थंय येता. आमकां देवाच्या कुर्पेन म्हणयत आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यान म्हणयत आमकां सोमेस्तांक तें भाग देवान दिलां ताचें तें येवचें. आनी तुमी इतलीं जाणां आयल्यात तर एकच कारण, देवान तुमकां आकर्शीत केलां, देवान तुमकां बरेंपण दिलां आमकां सोमेस्तांक. आनी ह्या कारणा पासून
आमचें जिवीत आजून बरें जाय जाय, बागेवन जाय जाय, पवित्र जाय जाय आनी ससनीक उंड्यांत भाग घेतना त्या ससनीक जिवितांत वांटेली जाता म्हणल्या भावार्थान जियेवचें जाय जाय, जियेवचें जाय जाय. ह्या कारणा पासत तो एका मनशाक ताच्या जिवितांत कसले सगळे फॅसिलिटीज दिल्यात देवान. पळया, एक ताच्या मुखांतर तो इन्स्पायर करता. एक सकत देव आसा ह्या संवसारांत म्हणून इन्स्पायर करता. साबार जाण आसात जेजूक पातयेनात, पूण देव आसा म्हूण पातयेतात, देव आसा म्हूण पातयेतात. वय. आनी दुसरें जावन आसा थंयसर टिचींग. टिचींग म्हळ्यार शिकोवन. साबार फाटी बरी शिकोवन आयकून देव आसा म्हणून समजता आनी देवा थंय आकर्शीत जातात. त्या देखून बरें शिकोवन आयकल्ले साबार फाटी थंयसर जिणी बदलिल्ली आसा. एक फाटी एक फादराक सांगतालो, फादर रोवेल म्हणून, आमचो रोवेल न्ही तो रिडम्ट्रिस्ट, तो सांगतालो आपुरबायन एक 30 वर्सां क्रिस्ती जिवीत सांडून आसली एक स्त्री वाटेन येताली खंय गुड फ्रायडे दिसा. आनी तो म्हणटालो खंय त्या आल्तारीर रावून, देर इज नो सीन इन दीस वर्ल्ड वीच गॉड कॅनॉट फॉरगिव. देवाच्या मुखार कसलेंच पातक ना तें देवाक बोगसूंक जायना. त्या देखून ती त्या फादरा फकत सोदून आयली, खंडीत गी बोगसूंक जायना, हांवें मस्त पातकां केल्यांत, त्या देखून हांव इगर्जेक येवंक भियेतां, म्हाका जायना येवंक देवा थंय, म्हाका देव बक्षिता गे, खंडीत बक्षिता. थंयत बसलो खंय फादराक आनी मी कुमसार आयकलें. 30 वर्सां मागीर कुमसार जाली, सगळी जिणी बदलली. पळया, एकच उतर खाणाक पडलें वाटेर येताना, जिणी बदलली. तशें शिकोवन, बरी शिकोवन आयकून तातूंत ती पाळतना थंयसर परिवर्तन जाता, जिणी परिवर्तन जाता. आनी ताच्या उपरांत पवित्र जिवीत, दुसऱ्याचें पवित्र जिवीत पळोवन म्हाका ताचें बरी जाय जाय, म्हाका जायचे म्हणून मोन जाता. पूण साबार फाटी आमी कोणाक पळयता, फिल्म स्टारांक पळयता, या संवसारांतल्या व्हडल्या व्हडल्या मनशांक पळयता आनी तांचे बरी जावंक प्रयत्न करता. हेअरस्टायल चेंज जाता, ड्रेस चेंज जाता, मेकअप चेंज जाता, सगळें तांचे बरी. आत्मीक जिवितांत जेजू बरी जाय जाय, या बागेवंत मनशां बरी, सांतां बरी जाय जाय म्हणून आमी प्रयत्न करना. त्या देखून सांतांची जिणी, होली लायफ, रीड अबावट होली लायफ, सांतांची जिणी आमी वाची जाय, त्या सांतां विशयान समजूं जाय कशें ती जियेल्यान. त्या दळ आमकां जेजू खातीर जियोंक जाता. आनी ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचर, पळया ही प्रकृती, थंय तो रूख लायला, त्याच जाग्यार कितले कश्ट काडून आपली पाळां रोंबोवन मनशाक बरेंत दिता, प्रकृतीक बरेंत दिता. पूण आमी ह्या संवसारांत ह्या जाग्यार ह्या काळार आमकां देवान रचलां आनी विसलां, पूण आमी ह्या काळार पवित्रपण दिवंक देवान विसलां. देवाचें राज्य स्थापीत करूंक आमकां तसो आत्मो दिला, पूण आमी तें करच्या बदलाक आमी दुसऱ्यांत करता. आमी रागार रावता, हगें दवरता, फारीकपण घेता, वायट संगतीन सासांव सोडून पवित्रपणांत वांटेली जायना, बोगसोण्यां दिना, दया दाखयना, काकोळत करिना. साबार जाणां करतात, हांवें एक जनरल सांगचें, पूण साबार जाणां बरी करतात, बरी करतात, मस्त बरी आमी पाड न्हय, मस्त बरी. त्या देखून जें आमचें तावन जाता तें आनीकी करूंक जाता. ओके, चड नाका. मागीर देवाचें उतर संपूर्ण देवाचेंच. त्या देखून त्या उतरा मुखांतर आमकां देवाचें योजन, देवाचें मनोभाव समजता. त्या देखून तें देवाचें उतर वाचून आमकां देवा थंय येवंक जाता. आनी 11चें जेजूच्यात जिवीता मुखांतर, जेजूच्यात जिवीता मुखांतर आमी कितलीं जाणां सारक्या रितीन जेजूचें जिवीत वाचून नियाळन जियेता. ते दाळ आमकां मस्त प्रेरण मेळटा. दुसरें सगळें नाका जाल्यार एटलिस्ट जेजूचें उतर वाचून, न्यू टेस्टमेंट म्हणटा आमी, 4 गॉस्पल्स, ते 4 वांजेलिस्तांची उतरां समजून, कित्याक तांणी पळयलां, तांणी तें देखलां जेजूचें जिवीत आनी तांणी बरयलां. त्या देखून तें उतर, तें जिवीत जर आमी वाचून नियाळन बरें करन प्रेरण घेता तर आमचें जिवीत बरें जाता, बरें जाता. ओके, तर आतां ह्या इतले सगळे आमकां रिसोर्सस आसात जाल्यार इतले सगळे आमकां पवित्र जावंक या देवा थंय येवंक अवकाश आसात जाल्यार मनीस कित्याक ताचे तावन पयस वेता. 3 संगती. पयलें, कुर्चोचो जुवो म्हणटा, एनिमी ऑफ द स्पिरिच्युअल मॅन इज फस्ट हिमसेल्फ. कुडीच्यो वडण्यो.
आपणाच्या कुडीक सगळ्यांक ओडण्यो आसात. बिस्प जावं, पाप साहेब जावं, पाद्र्याप जावं, सिस्टरां जावं, सगळ्यांक तांच्यो तांच्यो कुडीच्यो ओडण्यो आसात, अस्कत गयो आसात. कोणूच हांगासर बागे वत ना. त्या देखून सांग पावल सांगता रोमन चॅप्टर 3:11 कोणूच बागे वत ना, कोणूच बरो म्हणलो ना, सगळ फातकी जाल्यात, सगळ करेक्ट एवरीबडी. त्या देखून आमी कोणाचेर डिपेंड जावन जिये जाय, होंदवण जिये जाय देवातय मात्र, देवातय मात्र. त्या देखून आमच्या कुडीच्या अस्कतकान ओडण्यात जावन आमी कशें सुटयेत आमच्या कुडीच्यो ओडण्यो आमकां दोस्ताना देवाक समर्पूचे आनी आमी पोळ्यो धांवोवंक प्रयत्न करचे. म्हज्या कुडीच्या ओडण्यात जावन सडावत जावन ओडण्यो येवच्यो हांव एकलो आसतना. त्या देखून समुदायातय कुटुंबातय येवचें. कुटुंब बेश्टें देवान दिवंक ना. साबार जाण चिंतात म्हजो बापूय बरो ना, आवय बरी ना, म्हजी भाऊ भयणी बरी नात. ना, हांव बरो ना. हांव कुटुंबांत पयस रावून ती बरी ना म्हणटा. कुटुंबां सांगता, तांचे सांगता, कश्ट काडल्यार कळटा की म्हजे आवय बापूय कश्ट काडटात म्हणून. त्या वेळा मात्र कळटा म्हजी भाऊ भयणी बरी आसात, ती म्हजे खातीर मस्त करतात. भुरग्यांक तें पयलें कळना, मागीर कळचें म्हज्या बापायन म्हाका मस्त दिलां, शिकप दिलां, सगळें दिलां, हांवेंच उपयोग करूं ना म्हणून मागीर कळचें. तशें आनी त्या देखून कुडीच्यो ओडण्यो दाम म्हणून धरूंक प्रयत्न करचे आनी कुडीच्यो ओडण्यो येतना पोळणो धांवचें पथकातावन पोळणो धांवचें. साबार जाण पथकातावन पोळणो धांवन आसतना मस्त कितें म्हणटात कुटुंबां वांटे फांटे जाल्यांत, मोडोवन पडल्यांत, जिवीत पाड जालां. दुसरें जावन आसा संवसाराचें एट्रॅक्शन्स ऑफ द वर्ल्ड. कसलें एट्रॅक्शन? टीव्हीर दिसता म्हणून हांवें घेवचें. काल काण गेल्ले मोबायल, आज पळयतना न्यू मॉडल आयलां. अय्यो 15 दिसांनींत हें पोरणे जालें, नवें काण घेवया. एट्रॅक्शन एक्चुअली काम कितें? तेंचं काम एक चूर कितें म्हणटात ताची फॅसिलिटी इल्ली वाडली आसूंक पुरो, पूण बरें काम जाता हातूंय. पूण हें नाका, बदलूचें दुबळीकाय येग्गी येता. कितें म्हळ्यार पयशे गेल्ले कळोंकूच कळनात. संवसाराच्या एट्रॅक्शनांत आमकां कळोंक कळना. ताच्या बदलाक बरी मेहनत कर, बरें शीक, बरी जानवाय जोड आनी बरें गळोवंक शीक पयलें, मागीर आपापी मोबायलाय काण घेवेत. पूण तुवें गळोवन तुवें कश्ट काडन इन्वेस्ट करतना या परचेस करतना तुका कळटा म्हाका हें नाका, हें हांव एडजस्ट करता म्हणून. तें दोळमुसर कळना. तें दोळमुसर बायक जाय, कार जाय, तें जाय, सगळें जाय. कित्याक? एट्रॅक्शन दुसऱ्या लागीं आसा. ओके. तिसरें जावन आसा सैतानाची ओडणी. सैतान कांय करिना. सैतान एकच करता, तो एक आत्मो न्ही, तो एक आत्मो. त्या देखून तुज्या मोती भितर एक चिंतप घालता, देवा विरोध, तुज्या भावा भयणी विरोध, तितलेंच. आनी तें एक चिंतप पळोवता. ही इन्सिनुएट्स अ स्मॉल आयडिया इन टू युअर मायंड विच इज व्हेरी अट्रॅक्टीव, व्हेरी प्लिजींग. आनी तूं तशेंच करताय. केल्या उपरांत सिरकोन पडताय. दुसरें कांय ना. तो व्हडलें कांय करूंक वचना. तुज्या मोती भितर तुका बरें लागचें, तुजी अस्कत गाय समजोन बरें एक चिंतप घालून सोडटा. तूं चिंताय तें बरें म्हणून, पूण तें संवसाराक आनी तुज्या भावा भयणीक लागाड काडटा. आनी ते दाळा तूं तुज्या भावा भयणीक लागाड काडताय, तुकाय तसोच परिणाम भोगूंक मेळटा. तर अशें जावन आमच्या जिवितांत आमी देवातावन पयस येता. ओके. तर आतां देवाताय म्हजी जबाबदारी या रेस्पॉन्स कशें आसा जाय, सदांय हांवें देवा विशयांत समजोवंक प्रयत्न करी जाय. म्हज्या जिवितांत हांवें म्हाका जिवीत दिवच्या देवा विशयांत समजोवंक प्रयत्न करी जाय. आनी दुसरें, हांवें म्हजें जिवीत समजल्या उपरांत सदांय देवा खातीर दी जाय. गिव युअर लायफ टू गॉड. देवा खातीर दिना तर हांव संवसारा खातीर दिता. तर संवसाराच्यो वस्तू तूं तुज्या घरांत भरतल्यो, तुज्या काळजांत भरतल्यो आनी तूं संवसारा सत्तू जातलो. जेजून त्या देखून सांगचें तशें जावन आसा. वय कुडीचें जिवीत जी येता तें मरण हाडटा म्हणून सांग पावल सांगता. त्या देखून कोण आत्म्या प्रमाणे जी येता तो ससनीक बाळटा. कित्याक? देवा थंय तो एकवटता. आत्म्याच्या प्रेरणान, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जियेवन तुजें जिवीत थंयसर दिवंक प्रयत्न करचें. आनी आखरेक म्हज्या जिवितांत देवाच्या उतराच्या प्रेरणान, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हजे तावन म्हज्या जिविताक
आनी म्हज्या भाव भयणींच्या जिविताक सगळ्या संवसाराक करची गरज ना. कुटुंबा खातीर बरें पवित्र कुटुंब बांदूंक कितें करयेत तें हांवें करचें. दुसऱ्यांक करची गरज ना. तुजें जिवीत पळोवन दुसरे एट्रॅक्ट जातात. कितें आसा तातूंत संतोशान जियेवचें. तुज्या सांगाता कोण आसा तांच्या सांगाता बरो संबंद बांदून बरें जिवीत जियेवचें. आतां एक ट्रेंडच जाला. बरो संबंद ना, अनैतीक संबंदच बरो संबंद ट्रेंड. होय, त्या देखून गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नासतना कॉलेजींनी मर्याद ना. ते एक ट्रेंड. कितले दिसांक ते ट्रेंड. एक फावटी मान मर्याद होगडायल्या उपरांत ट्रेंडी ना, बरें जिवीतय ना. कित्याक म्हाकाय दोस्ता काळजा भितर म्हज्या न्हवऱ्याक या बायलेकी दोस्ता. कित्याक दोगांयनी वायट केलां. त्या देखून ते वायट केल्ले भितर दोस्ताना बरो संबंद जायना. जायना. त्या देखून पवित्रपण व्हॅल्यू गिव इम्पॉर्टन्स टू द व्हॅल्यूज. शेगूण आपणावंक आनी शेगुणांची जिणी जियोवंक प्रयत्न करचे. आमी मात्र कंतारा म्हणची शेगुणांची सून म्हणून. मागीर शेगूण आयनात, गूण आयनात, कितें म्हणटात बरेपणी ना. त्या देखून तशेंच सुणेक मात्र सांगोंक जायना मायनी तशें जायचें, मायनी तशें जायचें, मावानी तशें जायचें, बापायनी तशें जायचें, आवयनी तशें जायचें. ते ताळा मात्र भुरगीं शेगुणांची जातात. आनी दादल्यांनी तशेंच जायचें. शेगूण हो एकल्याच्या जिवितांत मात्र आयल्यार पावनात. थाळी अशें अशें पेटल्यार वाऱ्यार मारल्यार आवाज येना. दोनीयाच जाय न्ही गी. तशेंच दोनीय सांगात आयल्यार मात्र आमचें जिवीत देवा खातीर जियेल्लें बरी जाता. आनी देवा खातीर जियेतना एकामेकाचो मोग वाडटा आनी मोगाचें जिवीत सूख संतोश दिता. तेंच तुमकां आनी म्हाका मेळ्ळो. आमेन.